ओल्डस्ट ना येत जाल्यार पळय घेवपाक 95. ओके बरोबर आहे एक दादा आम्ही असा वॉर्ड नंबर 24 आणि आमच्याकडे असा करण पारेख सपोर्टेड बाय बाबूस BJP बॅक पॅनल म्हणटा तसो आता सकाळच्यान ट्रेंड जाता ना म्हटलं सांग जालो कितें दिसता आता तरी सद्याक पर्यंत सी अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग 65% ऑफ वोटिंग बट वी वर आर टार्गेट वॉज 75 सो 10% ऑलमोस्ट शॉर्ट आसा बट स्टील आय फील माय विक्टरी इज ऑलमोस्ट
Landslide victory is expected. ओके हय. कितली मार्जिन बी आसतली The margin we will see when the result comes. But we are expecting a clear majority. ओके Yes. सो जे इतले अपोजिशन एकठांय बीन जाले तुमच्या अगेन्स्ट जाले आसा त्याचा काय इम्पॅक्ट The opposition आपले काम करतले, but then basis of what we have worked, what even Mr. Babush Mansarat, our MLA, has worked, and BJP party is working. So all those factors are helping us. They combine down to the. ओके थँक्यू सो मच तिकांना करून मला मॅम व्हॉट हॅपन Five minutes past to vote. Okay, because just 2 minutes late, not 2 yeah. It was 2 minutes late allowing me to vote. I had come all the way going back. okay. And what else? Last time the timing was different, no? The timings were different, yeah. The timings were 6 o'clock, yeah. And I am residing quite close here. I would come here any time. Ma'am, what happened? I had been, I have come to vote, and it was only 5 minutes past, but they had not allowed me to vote. Okay, because just 2 minutes late sometime. Yeah, 2 minutes late, not 2 yeah. It was 2 minutes late, but they were not allowing me to vote. I had come all the way, and now I am going back. Okay. And what else? Last time the timing was different, no? The timings were different, yeah. The timings were 6 o'clock, yeah. And I am residing quite close here. I would come here any time, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay, okay. कळल्या अंजनी ना रे तुझी पांचांक म्हणटात तशें वोटींग बंद जालेलें आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता की जे कोण लोक पयलीं 5 पयलीं आयल्यात तांकां फकत तेंचे भितर घेतले आनी ती आतां लायन भितर आसा आनी पुलिसांनी दार बंद केलेलें आसा पूण एक हांगा अशी गजाल घडली की कितले थोडे वोटर आमी आतां पळयतात की ते सारके 5 पावला तांकां भितर तेंच्यांनी कशेंच घेवना एक सिनियर सिटीजन हांगा आशिल्ली ती हांगा रावता ती हांगा वोट करपाक आयिल्ली तिका घेतली ना आनी एकटे कोण तरी वोटर आशिल्ले ते चुकून दुसऱ्या बुथार गेले पूण ते परतून जेन्ना हांगा आयले तेन्ना 5 जाली म्हणून ताका भितर घेवना अशें आनी एक आतां थोडे आशिल्ले इलेक्शन एजंट जे कॅन्डिडेटाचे आशिल्ले ते आख्खो दीस वावुरले आनी तांकां ते आतां वोट करपाक आयिल्ले थोडे जाण तांकां 5 जाली म्हणून तांकां घेवना सो हांगा कितलेशेच वोट्स अशे आहा की तांकां आतां वोटींग करपाक मेळोंक ना कित्याक तर 5 हे वोटींग म्हणटात तशें बंद जाता पूण जे कोण भितर आहा ऑलरेडी 5 पयलीं आयले भितर तांकां सद्या वोटींग रायट म्हणजे वोट करपाक मेळटा थोडे लोक अशें म्हणपाक लागले की पयलीं हे सदांच इलेक्शन आसताले CCBचे तेन्ना टायमींग 6 आसतालो पूण एफर्ट स्टेट इलेक्शन कमिशनान तो टायमींग 5 केला चडशा लोकांक खबर ना म्हणून चडशे लोक 5 सुमार अशे वोट करपाक आयले तशें आयचो जो पयलीं सगळो वोटींग सारको आशिल्लो पण आफ्टर 3:30 आमी जर पळयतात जर सगळ्या इलेक्शन चडशा इलेक्शन बुथांचेर चड लोक भायर सरिल्लो म्हणजे लोक सगळो जेवन बीन भायर सरलो आनी जाका कोणाक लेट जालो 5 जाली पळय तांकां सद्या वोटींग करपाक मेळोंक ना